प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आनी आयचें शुभ वर्तमान जावन आसा लुकाचो 9 वोड 22 ते 25 पर्यंत. लूक chapter 9 verses 22 to 25. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. ताणें म्हणलें, मनशाच्या पुतान जायतें सोंसूंक जाय. जाणटे मुखेल यादनीक आनी 2 शास्त्री ताका भायर आयतले आनी जिवेशी मारतले, आनी देव ताका तिसऱ्या दिसा पुनर्जिवंत करतलो. हें सगळं ताचे विशीं देवाची खुशी. कोणाक म्हजो पाटलाव करची खुशी आसा जायत, तांणी आपणाच्याच खुशेची वाट सोडची. दर दिसा आपलो कुरी सुकोवचो आनी म्हज्या फाटल्यान येवचें. कित्याक आपलो जीव सांबाळून दवरूंक सोदतात ती आपलो जीव वगडायतली, पूण म्हज्या खातीर आपलो जीव वगडायतात ती आपलो जीव सांबाळून दवरतली. म्हणटच आख्खो संवसार जोडीत आनी आपणाचोच इबाड वो आपणाचेच गोट्टान करीत जाल्यार मनशाक कसलो आदाव. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तमानान आमी वाचता जेजू आपल्या शिसां कडेन उलयता आनी म्हणटा की मनशाचो पूत जायतें सोंसूंक जाय. जाणटे मुखेल येदनीक आनी 2 शास्त्री ताका भेरायतले आनी जिवेशी मारतले, आनी देव ताका तिसऱ्या दिसा पुनर्जीवन करतलो. भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू ह्या संवसारान आसलो तो ह्या संवसारान जाणटो जावन ताचे उपरांत खूब दीस रावंक येवंक नासलो. तो सांगता आपल्या शिसांक, तो म्हणटा हांव संवसारान येयलां कित्याक हांव जाणो की 2 शास्त्री हे जे मुखेल आदनीक आसात ते म्हाका जिवेशी मारतले, पूण हांव तिसऱ्या दिसा पुनर्जीवन जातलो. भाव भयणीनो, आयज आमी सगळीं जीं आसा आमी म्हणटा आमी जेजूचे पाटलावदार. आमी म्हणटा आमी खरेंच क्रिस्तांव म्हणटा आमी म्हणटा आमी जेजूचे भावार्थ दवरता. हें सगळें आमी म्हणटा. पूण आयज जेन्ना जेजू आमकां सांगता, तो म्हणटा 24 वडीन तो कितें म्हणटा, तो म्हणटा आपलो जीव सांबाळून दवरूंक सोडटा ती आपलो जीव होगडायतली, पूण म्हजे खातीर आपलो जीव होगडायता ती आपलो जीव सांबाळून दवरतली. परतून वाचता 24 वड. कित्याक आपलो जीव सांबाळून दवरूंक सोडटात ती आपलो जीव होगडायतली, पूण म्हजे खातीर आपलो जीव होगडायता ती आपलो जीव सांबाळून दवरतली. भाव भयणीनो, आमी ह्या संवसारान थोड्या दिसांक आयल्या. आमी जेन्ना पळयता की सासणाचें जिवीत हा आमचे कडेन, आमी ह्या संवसारान कितले दीस रावतले? 60, 70, 80, 90, 100 अनोको कितलीं वर्सां. पूण जेन्ना आमी जाणो की आमी ह्या संवसारान भेतोकूच सासणाचें जिवीत आसा, थंयसर दीस आनी रात हें कांय ना. थंयसर सासणाचें म्हणजे ज्या जाग्यार आमी वेतले थंयसर मरतकूच थंय आमी सासणां आसतले. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी ह्या संवसारान थोड्या दिसांक आहात, आमी कितलीं जाणां आमची चोत्रां ह्या संवसाराचेर आमी म्हणटा म्हाका इतले त्रास म्हाका भोगतात, म्हाका ही म्हजी कुडीक इतले त्रास आहा, म्हज्या काजाऱ्या जिवितान इतले त्रास आहात, म्हाजे कडेन पयशे ना, म्हजे कडेन हें ना, म्हजे कडेन तें ना. आनी ज्या लोकां कडेन सगळें आहा ती म्हणटा आतां म्हजे कडेन शेजाऱ्या भाशेन गाडी ना, म्हजे कडेन तें शेजाऱ्या भाशेन व्हडलें घर ना, पूण म्हाका कितें आहा तें हांव खरेंच आर्गां दितां, खरेंच वाखाणणी दितां. जें म्हाका देवान बेसावन बोल्लां आनी म्हज्यो सगल्यो गरजो म्हाका म्हज्यो मेवल्या ताजे पासून हांव ताका आर्गां दितां. आनी भाव भयणीनो, आयज हे 24वी वडीन जेजू कितें म्हणटा, तो म्हणटा आपलो जीव सांबाळून दवरूंक सोडटात ती आपलो जीव होगडायतली. म्हणजे कितें? जेन्ना म्हजो मोग ह्या संवसाराचेर आहा, म्हजी चोत्राय फकत म्हज्या कुडीचेर आहा, म्हज्या भावनाचेर आहा, जें म्हाका बरें जाय ह्या संवसारांतलें हांव ताचे पासून इतलो वावुरतां. म्हजी सगळो म्हजी चोत्राय, म्हजी शक्ती, म्हजें मन, म्हजें काळीज हांव सगळें ह्या संवसाराचेर दवरतां. त्या वेळार म्हाका केन्नाच म्हजी चोत्राय म्हजें जेजूचेर धरूंक जायना. आनी भाव भयणीनो, खूब पाटी आमी हे सत्य आमी विसरता.
आम्ही समजता की कॉरेजमाचो वेळ आयला, आम्ही थोडे 40 दीस 48 दीस आम्ही थोडे कितें उपास करतले हांव, थोडे मांस खानासतना रावतले हांव, थोडे सोरो पिवनासतना रावतले हांव, कितें थोडे आमी इगोर्जेक वेतले हांव, थोडे खुर्साची वाट करतले हांव, मिसाक वेतले हांव, थोडे मागणे करतले हांव, देवाचें उतर आयकतले हांव. आनी आमी बरे भाशेन हात म्हणून कितलो लोक उठता आनी आनी थोडे मागणे करता. पूण आख्खो दीस कितें करता काय? कितें करता काय? भाव भयणीनो, जेजू म्हणटा आपलो जीव सांबाळून दवरूंक सोदता ती आपलो जीव होगडायतली. म्हणजे कितें? सासणाच्या सासणांक होगडायतली. पूण ताजे खातीर आपलो जीव होगडायतात ती आपलो जीव सांबाळून दवरतली. म्हणजे कितें? जेन्ना आमचो जीव आमी होगडायता, आमी आमकां होगडावपाक जेजून ह्या संवसारान धाडूंक ना. पण तो म्हणटा जेन्ना आमी ताजो मोग आपणायता, ताणें कितें केलां आमचे पासत खुर्सार, ताणें आमचें मरण तो मेलो, ताणें आमचो पिडा रोग घेतलो, ताणें आमचे शिराप घेतलें, आमकां जें इफेर्नान वचोंक जालें तें आमकां फावो जावंक जालें तें तो भोगलो. आनी आतां जेन्ना ताणें आमकां स्वर्ग उक्तो केला, तर आमी जिवंक जाय कोणा पासत? आमी आमचे पासत जिवंक जाय, ह्या संवसारा पासत, आमच्या भुरग्यां पासत, आमच्या फामिली पासत, हो जेजू पासत? देखून जेजू कितें म्हणटा? म्हजे खातीर आपलो जीव होगडायतात ती, म्हणजे जो लोक ताजो मोग आपणायतात, मागीर ती बरी खबर, येशू वर्तमान, हो देवाचो मोग जो ताणें आपणायला दुसऱ्यांक सांगूंक वता, तेन्नाच की आमी खरेंच आमचो जीव सांबाळटले. भाव भयणीनो, आयज आयज खरें म्हणल्यार दूख भोगता हें म्हणपाक, पूण आमचे इग्रोज मातेन जो लोक आसा, जो लोक खरेंच तांकां गोडी म्हूण दवरल्यात, जो लोक आमच्या इगोर्जेन लोकांक आपलो जीव होगडावन ही बरी खबर दिवंक जाय, ती बसल्यान आपल्या जाग्यार बरे भाशेन बसल्या. हें कोवीड चलता म्हणून बसल्यान भिरांतीन, कसलोच बावार्थ ना. आनी त्या वेळार जेन्ना आमी असल्यांक पळयता, तेन्ना आमकां कसलो आमचो बावार्थ वाडचो ना. पूण आमी जेन्ना जेजू कडेन पळयता, जेजूचें उतर कितें सांगता तें आमी पळयता, ताचे उतरा प्रमाणे आमी चलता, जेन्ना तें उतर आमी दिसपट्ट्या जिवितांत पाळटा, तेन्ना भाव भयणीनो कितें घडटलें? आमी आमचो जीव जेजू पासत होगडायतलीं, पूण आमचो जीव आमी सासणाच्या सासणांक आमी सांबाळटलीं. कित्याक? आमी त्या उतरा प्रमाणे चल्ल्या, आमी त्या उतरा प्रमाणे आमी तें आमचें जिवीत सारलां, आनी ही बरी खबर दुसऱ्यांक दिवंक तांकांय आमंत्रण दिलां जेजूच्या राजान. हेंच काम आमकां जेजू आयज एकल्याक आयज सांगता. फकत कॉरिजमाच्या वेळार न्ही, फकत जेन्ना नातालांची परब येता तेन्ना न्ही, केन्ना आमचो बर्थडे येता वा आमच्या काजाराची एनिवर्सरी जाता तेन्ना न्ही, पूण एकल्या दिसा, जानेर ते देजेम पासून एकल्या दिसा एकल्या तोडीत आमी हें आमच्या मनान धरूंक जाय. जेजून कितें भोगलां आमचे पासत खुर्सार, खंय आमकां सोडवण दिल्या, खंय आमचें तारण केलां. आतां आमच्या मनाची नडसुडणी करुया देवाच्या उतरा वयर, आनी हें उतर आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत पाडुया. खरेंच ही बरी खबर दुसऱ्यांक दिवपाक वावरुया, आनी खरेंच जेजूचें राज वाडत वाडत वेता तें हें ताचे पासत आमी वावरून ह्या एक दीस आमी जेजूची उतरां आयकोया. याद म्हज्या भाव भयणीनो, याद म्हज्या मोगाळांनो, तुमी म्हज्या राजान भितर सरात सासणाच्या सासणांक. हें सूख भोगूंक, हें जें जिवीत आमकां जेजून फरमायलां आनी ताणें आमकां कबूत केलां ताच्या राजान भितर सरपाक, हें जिवीत आमी जिवंक आयजच्यान आमी फुडें सरोया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता, आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरोंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.